वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो टाइम झालो असा 12:30. जस्ट घरची सगळी कामां करून शावर बी घेऊन येयले हांव. कितें रे एका दिला हांवें अभ्यास करपाक, फक्त बसता टीव्ही पळयता. म्हणजे आता स्टार्ट कर म्हणजे स्टडी. तर ट्युजडे स्कूल स्टार्ट न्ही, ताका लागून तूं मातशें केलें तेणें एक जाग्यार बसना. यो बाय म्हणून सगळ्यांक चॉकलेट खंय चॉकलेट पुरो आता चॉकलेट दिले मग खायत बसनाका. ओके, सो आयज आसा 5th डे, म्हणजे आयज आसा विसर्जन. जे कोणाच्या घरा 5 दीस गणपती हा पळय, आयज आसा विसर्जन. ओके, आणि काल आमी गेल्ली चैतन्याच्या घरा, अवनीच्या घरा. खूब बरी दिसलें. आणि ओटी बीन तुमी भरले, साडी मागीर हेजी गरज नासलें आमकां, पण कितें आसा तुमचो मोग तो. गे तेणें म्हाका साडी दिला, मागीर शिवता एक टॉवेल, तुका शर्ट, आईक साडी न्ही गे अवनीन. आनी चैतन्यान दिल्ले हें बकलावा, बरें आसता हें ड्रायफ्रुट्स बीन सगळें बरें लागता हें बकलावा. ओके, दिलें खा मरे तें सावकास खा. सो आमच्या सकल न्ही स्नेहा तुमकां खबर आहा तेंचो तो आयज न्ही गौरी पुजन न्ही, सो तेंच्या घरा बरें आसता. म्हणजे अशें तेमी स्टॅच्यू दवरतात गौरीचे आनी बरें पुजा करता. तो आयज तेणें आपयला आमकां तेंच्या घरा जेवपाक बीन. सो वयतली मागीर आमी शिव आयले तेन्ना. सो आयज गौरी पुजन आसा आनी सांजचे आमी वयतली विसर्जनाक. तो काल आमी गेल्ली पळय व्हिडिओग्राफर तो राजेश, तो बाबा यो तेवटी नाश्तेर गेल्ली आमी. सो बरें आसता पणजी, थंय फेरीपट आसता पळय पणजी फेरीपटा कडेन, तेमी थंयसर करतात विसर्जन. तो मागीर सांजचे वयतले आमी. आनी आयज आमकां वचूंक जाय आमच्या कॉलनीन गणपती आहा, जे फर्स्ट टायम दवरला दीस इयर फर्स्ट टायम आसा. सो थंय वचूंक जाय, पांय पडून येतली. ओके, कितें रे सापोज काड हें करनाका. सुप्रियागेर गेल्लेली, तेणें म्हाका साडी आनी शिवनाता एक सेट दिला, बाउल सेट ताका दिला आनी तुका चॉकलेट. तेंच्या सुप्रियाच्या घरांनी खूब बरें आहा. म्हणजे अशें की पावसान कितें जाता मातशें हें न्ही, झाडां बिडां पानां पडटा हें पडटा अशें. बाकीच्या टायमार तुमी थंय गेले न्ही तेंच्या घरा बरो व्यू मेळटा. म्हणजे बरें आसता हेंचे फाटल्यान बिपल्यान ते कुळागर बीन खूब बरें आहा. खूब बरें दिसलें म्हाका. सो तेन्नाच आमकां येतानाच पावस मेवळें आनी बसपाचें आमी. सो आमकां आनी खंय वचपाचें आसलें न्ही तेका लागून. सो खूब जाणां आनी आपयला आमकां 1.5 दिसाचे गणपतीक न्ही आमकां आपयल्ले. सो 1.5 दीस आमकां वचोंक मेळोंक ना की आमीच थंय आसता तेका लागून. आनी खूब जाणां अशें आपयल्ले आमकां 1.5 दिसाचे गणपती. आनी दाखयता तुमकां बकलावा न्ही बरें आसता. हें पळय अशें आसता सगळे बादाम बीन. हें पळय सगळे बादाम बीन न्ही शुगरान हें करून कोट करतात. आनी हें आसा हांगा पळय पिस्ता, बरें आसता तेंचें. घे खाया आतांच खावपाचें हें काय ना. आयज सांजचो येयलो विसर्जना टायमार. ओके, सो आई करता हांगा स्पेशल करता आयज आई आयज स्पेशल करता. शिवनाता की स्पेशल न्ही, आई कडेन म्हाका स्पेशल. तर आतां आमी जेवची ना, म्हणजे मम्मी आतां सुके बांगड्याचें हुमण करता. नुस्तें बिस्तें काय हाडूंक ना. सो आमी काय व्हरची ना. सो आमी तेंगे जेवपाक वयतले न्ही. सो डायरेक्ट म्हाका रातचें मेळटलें सुके बांगड्याचें हुमण. शिव खावचो ना, तो मातसो बडबड करतलो. हांवें म्हटलें खातलो इल्लें तरी खातलो. काय कितें पीस तो सुके बांगडे तरी खायना पीस. करीन जेव म्हणटा तेका हांव. तो करीन जेयता. सो पळय आई करता. आई हाय म्हण. आई न्हावपाचें उरलां. आई म्हणपालें आपूण पळय रांदता मागीर न्हाता. पळय सगळे बांगडे इतलेंच, कोण खायना. हांव आनी मम्मी खातलें. हांव आतां ना न्ही, रातचें आसा. इल्लेशें कर म्हणटा तेका. आनी फाल्यां धरून खावचें ना, फाल्यां बेसता, फाल्यां खायना. तेका लागून हांवें म्हणटा मम्मी इल्लेशें कर, तोंड सारकें जावपा लागलां. नुस्तें ना न्ही तेका लागून. आमी तरी एक शावणाक खाता, लोक तरी म्हयनोभर शावणाक खावंक ना. तांकां आनी कितें. सो आयज विसर्जन करतले आनी लोक खातले. ओके, हां आयज सगळे थोडे हाडटात. विसर्जन जालें की समतें नुस्तें हाडूंक अशें हें आहा खंय पद्दत आहा खंय हाडूंक करूंकूच जाय खंय. ओके, आनी तुमकां सांगता अवनी आमी गेल्लेली अवनीगेर, अवनी फातर्पेकर. तेंच्या थंयसर न्ही नेटवर्क अजिबात मेळना. पण तरी पूण न्ही तुजो घोव कामा कडेन वयता खंय थंयसर आमचे विडियोज पळयता खंय. म्हणजे नेटवर्क नाच तांकां, तरी पूण तुमी आमचे विडियोज पळयतात. तर थँक्यू अवनी आं, अशेंच तुमी मोग दवरात. सो हांव न्ही हांगासर रेडी जाल्लें आसा आनी शिव आयला. हाय फक्त मोबायलाक कितें आहा रे मोबायलाक कांयच खबर ना म्हाका. आतां आनी कोणें आमकां आपयला. आमच्या कॉलनीन सकयल रावता म्हापसा न्ही ना गणपती यो खंय म्हटलें या म्हटलें. आपयलें अशें ना म्हणूंक जायना न्ही खरेंच. इफ तो फ्री आसा जाल्यार बरें आहा म्हाका. ताका लागून तो म्हणपालो शिव या म्हणपालो. आनी शिवाचो हाडलेले फुलां बी हाड म्हणून. सो स्नेहागेर वयतली न्ही आनी स्नेहागेर वयतली आनी आमच्या कॉलनीन एक आहा थंय काय याद उरना एका फुलां बी हाडपाची बी काय याद उरना. च्या मात ती बरी याद उरता खंय गेल्ले कडेन म्हणून हांवें कॉल केलो ताका. लागत ना जाल्यार सांगपाक की बाबा फूल आहा घेवन यो म्हळ्यार याद उरना एका. बकलाव जाय
आहे दिला नाही घे बकलावा पुणे खाल्लेलं न्हू सदर हे अशें आसता बकलावा आनी बरें येता खावपाक आं सगळे व्हड न्हू पिस्ता हे बादामाचे महादेवानी हे चेतनान दिल्ले खा तूं एक बरें नायस तशें उरता मागीर ते आनी पयर हाणेन एकता नायकांनी चकली दिल्ले आनी सॉरी नेवऱ्यो आनी आमकां न्ही सोय घालून करता पळय ते खोबरे ते आमकां इतलें आवडना ना सोय घातलें तुका आवडना पिठो पिठो आसता पळय ते पिठो भितर स्टफींग तसलें आमकां आवडटा आनी एकता नायकांनी आमकां तेंच दिलां ते शेवटान खालें तसलें आवडटा सोयचें आमकां इतलें आवडना खालें न्ही फक्त एकूच खातलें आमी चड ना ओके कितल्या भायर सर 2 जाले हांव सुरूच या न्ही चल सो आमचा बाप्पा पळयात हांगा बसला ऑलवेज हांगा बसता तो आमचो बाप्पा चल सो आता जेवणाची तयारी आणि सगळ्यांक बसपाक दवरला भुरग्यांनी सावकाश सावकाश सो आम्ही बसला जेवपाक आमचे नेबर हाय म्हणा ठेव ठेव तू बरे वाटता बस शिवनाथ वयर तो ताका आनी जीन्स पॅन्टान जायना बसपाक ताका ते बंदोबस्त केला आमचे भशेन ना हेंचे टोटल डिफरंट आसा कितले म्हणजे पकवान 16 आयटम भाज्यो करेला चिटकी भेंडी सगळे मिक्स सामके डिफरंट हेंचे आमी कुलकर्णी सो तेंचे मातशें डिफरंट आसता कोशिंबीर चटणी हा भेंडी मागीर चिटकी 16 भाजी आसा हांगासर मागीर भजी बीन आहा करेला मागीर साकर भात आनी हांगा आसा हा कुठला पुरणपोळी नावा स्नेहा पुरणपोळी मागीर शिरा बिरा सगळे मिक्स हेंचे चटणी बिटणी खीर कडी बासुंदी कटाची आमटी पुरणपोळी करता पळय ते कटाची आमटी मी आई तुला काल 2 दिवस गणपती केलं त्याला साडी मस्त मला तुझी आठवण आली आता आरतीच्या दिवशी तू साडी नेस हो ते लास्ट दिवस हो छान दिसते तुला साडी कोणी नेसली तुका साडी अंडरस्टूड इट इज अंडरस्टूड मोबाईल लावून दवरला सायडी म्हणून त्या विषयी पोच काढले सायडी मोबाईल लावून दवरला मोबाईल बघता मिरो काढता हे काढता पिन लायता बरं असं ते YouTube वर एक दाखवते किती असते व्हिडिओ दोन वर्ष झाली तो जस्ट न्ही आम्ही जेवून न्ही भायर सरला वचपाक म्हापसा आणि फाटल्यान बसला आमचे ओके डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा ओके चला ताका तेच काम दिला पांय काडत वयचो ना तो पांय काडत तो सो आम्ही इला हेंगेर तुम्ही एका वळखता आसतलेच सतीशागेर आमचो नेबर त्यांच्या घरा येयला आम्ही अभय आमचे सुप्रिया
झालं तुमचं जेवण आता लेट जेवणच होता हॅपी तुम्ही बरं नाही आम्ही कुमट्या वाजून दीड गणपती आमचं पुढे पाहुणे आहे सोमवार मज्जा केली बघा आता 2 वाजता तेच म्हणले जेवण येला आमचे स्पेशल सो ऑलरेडी न्ही आम्ही जेवण येयला आता सुप्रिया हांगा म्हाका फोर्स करता आता पोटान जागो ना तो म्हटलं एक पुरी घेता आणि चण्याचो रोस घेता ओके हय डन डन पुरो सो हांगासर न्ही हे पळय हांव स्टार्टींग समजलें हे लोटस न्ही म्हणजे नकली म्हणून आर्टिफिशियल म्हणून पण रियल हे आणि ते अजून आता फुलता ते आता सो आम्ही इल्ले आसा नॅशनल फॅमिली यांच्या घरा आणि ही येदी व्हडली यांची फॅमिली आसा सगळे हाय म्हणा ओके फोटो आले पुरी आणि चण्याचे रोज खाल्ले आणि की खाऊन जाय मणगडे पण पडा जागो ना तापीच करू अरे देवा गणपती बाप्पा आमचं पंचवीस नाव 25 जायची सगळं आमचे सगळे बुक शेड्यूल नेक्स्ट टाइम दिवाळी म्हणटा पळय आमचे नेबर आहे टाइम काढून ना म्हणजे तुम्ही बिझी आवड हांव वाट पळयता कोण म्हाका आपयता काय म्हणून त्या निमित्तान ब्लॉगिंग जाताली बरें करून दिवाळी येता पोवपाक सतीश हांगासर एक बरो डॉगी आसा रित्वी यो हाय ओदोच्यान भोकात आता उगया चल सो आता आम्ही येयला जस्ट हायवेचेरूच हांवें सुकूरचा राजा एवढे पावलात न्ही पांय पडया म्हटलें तो हें आसा सुकूरचा राजा बरी दिसता न्ही ओम चंद्रमा मनसो जातशिक्षो दोजो अजायता सोत्राद्वाय प्राण संभा ओदोळ आम्ही गेल्ली आमच्या कॉलनीचे गणपती तुमकां दाखयला हांवें सो आतां आमी वयता पणजी विसर्जन करपाक फेरी बोटीर पेंटीम सायड सो आयज 5 days गणपती विसर्जन आहा न्ही सो या म्हटलें सो काल आमी गेल्ली पळय तेंगे राजेशाच्या घरा तेंचे आयज 5 day विसर्जन आसा ओके जस्ट आमी आतां भायर सरला चला सो पावली आमी पावस नाही ते एक बरें आहा चल आमचे वाट पळयता अवकाश ओळखाला काय संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवरवंदना जय देव गणपती बाप्पा
गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी 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 चालले असा विसर्जन आम्ही वयता घरा गुड नाईट तो माझे एक फ्रेंड आसा लक्ष्मी म्हणून ते आम्ही वांगडा शिकताले आता ते हजबंड पुलीस तो ना ते अमोल अमोल तो म्हाका वळखना आमना हांव जावन ताका मातशें हडकयलें आतां म्हाका आतां वळखलो युट्यूबार हांव पावलो सगळें हाय म्हण पावली आमी घरा आनी व्हिडिओ एंड करपाक विसरले हांव कपडे बी चेंज केले मम्मी भायर आली परवरी पावस खंय पणजी पावसूच ना ओके तर चला व्हिडिओ व्हडले जातले ओके हो व्लॉग हांगाच एंड करता आवडलो लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर काढा रे बाय मग सगळ्यांक Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. Go with you all. बाय म्हण बाय आई न्हिदला ओके चला बाय सो आयज न्ही एक बर्थडे आसा हांव तांकां विश करया तो नांव आसा प्रेक्षा वळवेकर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रेक्षा वळवेकर यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय